नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. तीन मायनिंग ब्लॉकाच्या ऑक्शना खातीर बिडरा बरोबर प्री बीड बसका आणि 3 खणीक रोखडीच एसी सप्टेंबरान 2 ब्लॉकांचे पब्लिक हियरिंग. कुर्टी खाणेपारा बेकायदेशीर हिल कटिंग, बेकायदेशीर घरां, कारवाय ना 500 स्क्वेअर मिटरांच्या गरजेक 2000 चौखण मीटर सुवात खापायली पंचायतीचे कर्म. गोयात नवे 31,000 नवे बीजेपी वांगडी. प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा 5 लाखांचे टार्गेट. पणजे सावन बीजेपीचे कचेरींतल्यान वांगडी अभियान सुरू. हणजुणा भुरग्याचेर हल्लो करपी पिटबुल सोंपलो. धनी अब्दुल ख्वाजा कस्टडीत आशिल्ल्यान शिवोले वेलफेअर फॉर एनिमल्स इन गोवाच्या सेंटरात केली व्यवस्था. राजभास कायद्यात बदल करू नका. कांय लोक मुद्दाम वातावरण पेड्ड्यार करपाक सोदतात. मराठी अकादमीच्या अध्यक्षान कार्यकारिणी सयत दिले मुख्यमंत्र्याक निवेदन. पुडचिडावेली सुवात गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाची. थंयचे चिरेखणीक नोटीस. नजर दवरूंक गाड दवरपाची खण खात्याची सुचोवणी. चिरेखणीक जीपीएस ट्रॅकराचो प्लान. आणि पालसणा कोसळपाच्या घडणुका फाटली कारणां तपासूंक येणावळ खात्याच्यो 2 समित्यो. दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांच्या फुडारपणात 3 म्हयन्यांत अभ्यास आनी शिफारशी. खबरो विस्तारान. 3 मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन जावपाचे. मंगळारा बिडरा बरोबर प्री बीड बसका जाली. तांच्यो सुनावण्यो मायन्स खात्यान घेतल्यात. संचालक नारायण गाड उलयलो. आतां मेरेन 9 ब्लॉकाचे ऑक्शन जालां. एका ब्लॉकात मायनिंग सुरूय जालां. आनीक 3 ब्लॉकांक रोखडीच इसी मेळपाची आशा. खेरीज 2 ब्लॉकांक ह्याच म्हयन्यांत पब्लीक हियरिंग. 3 मायनिंग ब्लॉकाचे ऑक्शन जावपाचें. बिडरा वांगडा प्रीबीड बसका जाली. तांच्यो सुचोवण्यो आयकून घेतल्यात म्हूण खाण खात्याचो संचालक नारायण गाड उलयलो. जितले म्हणून जे प्रॉस्पेक्टिव्ह बिडर्स आसा तांच्यो ज्यो क्वेरीज आसा त्यो क्वेरी आयकून त्यो आन्सर करपाची प्रीबीड मिटींग आयज. आमचे कडेन रिटन क्वेरीजय आयल्या. त्यो आमी आन्सर करतले इन रायटींग. ताज्या नंतर ताज्या व्यतिरिक्त ज्यो तांकां जे कितें क्वेरीज आशिल्ल्यो ते आमी क्लॅरिफाय केल्यो आयज. सो बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो. जे कितें क्वेरीज तांच्यो आशिल्ल्यो ते आमी आन्सर केल्यो. मजगती 3 मायनिंग ब्लॉकांक खंय बेगोबेग पर्यावरणीय दाखलो मेळटलो. खाण खात्याची माहिती. टोटल आमी पयल्या आनी दुसऱ्या NIT भितर 9 ब्लॉक ऑक्शन केल्ले. तातूंचो एक ऑपरेशनलायज जालो. आनीक 3 ब्लॉकांक इसी मेळटली ह्या 4-5 दिसांनी. आनीक इसी मेळ्ळ्या नंतर रोखडेच तेवूय 3 ब्लॉक ऑपरेशनलायज जातले. सो टोटल 4 जाले. आनीक 2 ब्लॉकांचे पब्लीक हियरिंग दवरला सप्टेंबरान. सो ताजोय प्रोसेस सुरू जातलो. आमी कंटिन्युअसली मॉनिटर ऑनरेबल CM कंटिन्युअसली मॉनिटर करत आसा. मजगती आयचे बसकेत सुमार 300 बिडर वांटेकार जाल्ले. आर्सनेन मित्तल, MPL, दिलीप बिल्डकॉन, वेदांता, अमित अर्थ मुवर्स आनी हेर बिडर वांटेकार जाल्ले. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. कुर्टी खाणेपार दीपनगरांत दोंगर बेकायदेशीर खापायल्ल्यान मोठ्या अरिश्टाची चिन्नां. हिंदू मुसळभयेत पालसणा कोसळूंक लागल्यात. पंचायतीन खंय 500 चौखण मीटर सुवातीच्या जाग्यार 2000 चौखण मीटर सुवात खापायली. ते भायर थंय बेकायदेशीर घरां. कागाळ केल्यार कारवाय ना. एक्टिव्हिस्ट म्हणटा कर्म पंचायतीचे. प्रश्न हांगा कितें आसा की डिमार्केशन जाग्याचें जाल्लें ना. हांवें पयलीं डिमार्केशन मागलेलें 17,000 पयलीं डिमार्केट करा कितलो तो आनी मागीर ते 9,000 2,000 कितें मागीर डिव्हिजन करा. हांगा हेंच्यांनी बांदून सोडलेलें आसा
कितें आतां बी हिंदूचें काल इनोग्रेशन जालें, आमकां कोणाक सांगूच ना, पंचांनी येवन थंय ओपनिंग केलें. म्हणटकूच हांगा सुद्दां डिमार्केशन ना, हांगा बाबा गाडयो पार्किंग आसा, थंय दोग जाणांनी घरां बांदल्या, ती हे सायडीक आमच्या वटेच्यान फुडाकार केल्लो आसा घरांचो. आतां हांगा कम्युनल व्हायलन्स जावपा नाल्यार कितें जातलें? आनी हे पंचायत मुद्दमून करता काय? कित्याक 1 म्हयन्या पयलीं एक कंप्लेन जाली की थंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता. इमिजिएटली मिटिंगेक तेजें डिस्कशन जालें आनी स्टॉप ऑर्डर इश्यू करपाची आयली. सेक्रेटरीन स्टॉप ऑर्डर काडली, पण अजून पर्यंत खंय सरपंचान तेजेर सायन मारूंक ना. दीपनगर हांगासर जे हिल कटिंग जालां आनी हिल कटिंग हें जालां जे फाल्यां एखादी वायनाड सारकी परिस्थिती हांगासर जावपाक शकता. ही टोटल जागा ही आसली ही कमुलात जागा आनी तितली 17,000 जागा ही फक्त क्रिमिटोरियम बांदपाक लागून पंचायतीक दिल्ली. तितूंत भितर 9,000 स्क्वेअर मिटर ही मुस्लिमांक, तर बाकीची 7,000 8,000 आहा ती हिंदू, क्रिश्चन आनी अदर्स अशी करून ही जागा अवेलेबल केल्ली. पण अजून पर्यंत ह्या जाग्याचेर डिमार्केशन जावना. घरा बीन सद्या ऑलरेडी एक्झिस्टींग आसा, तांकां कितें परमिशन बीन आसा टीसीबीचे, हेजे बद्दल तुमकां कितें म्हायती आसा? म्हणजे ऑलरेडी थोडी पळय घरां बांदल्या दीपनगरान, दोंगरार थोडीशी आसा पळय ती. तेज्या खातीर फाटल्या दिसांनी आमी एक प्रोसेस चालू केल्लो, जितून आमी 7 घरांक नोटीसी काडलेल्यो आनी तेंचे इलिगल कितें आसा पळय प्रोसेस आसा पळय ती चालू आसा. पंचायतीन जवळ जवळ 8 घरांक नोटीस धाडल्या अशी सरपंच सांगता, पण नोटीस धाडलेली कडेन आसा, पण अजून पर्यंत तेजेर एक्शन काय जावंक ना. व्हडलो 10 मीटर रोड केला, सकल्यान येता आसतना 10 मीटर रोड मेळटा ना, पण आतां येता पळय न्ही तेन्ना हिंदूचे क्रिमिटोरियम पावतकूच थंय 5 मीटर रोड आहा ना. आमी पळयल्या क्रिमिटोरियमा भितर सुद्दां घरां आसा लोकांची म्हणटा. आसा हे कन्स्ट्रक्शन चल्लां न्ही. 1 म्हयन्या पयलीं एकल्यान कंप्लेन केल्या, ताका अजून स्टॉप ऑर्डर काडूंक ना. 1 म्हयनो जालो सरपंचाच्या टेबलार खंय ते हे आसा स्टॉप ऑर्डर काडपाक, तो सायन मारपाक तयार ना. दुसरी कंप्लेन म्हाजी 7 दिसां पयलीं आसा, वाया मी ईमेल केल्ली हांवें कंप्लेन ती, आनी तेजेर तेंच्यांनी डिसिजन घेतलां की स्टॉप ऑर्डर काडपाची आनी इन्स्पेक्शन घेवपाचें. पण अजून खंय तांकां तेजें नांव मेळना. आमी तलाटीकूय वयताले, तलाटी म्हणटा मामलेदाराक कंप्लेन केल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे मामलेदारान डेप्युटीक कंप्लेन केल्या आनी डेप्युटी कितें आहा तो एक्शन घेतलो म्हणून. सो एक्शन जाय पर्यंत आमकां म्हाका दिसता हें पळोवचें पडटलें हांगा कितें एक्शन जाता ती. दीपनगरच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सकाळी पणजे बीजेपीचे प्रदेश हेडक्वॉर्टर्सान बीजेपीचे वांगडी अभियान सुरू जालें. सुरू करतनाच मिस कॉलाचेर 31,000 नवे वांगडी जाले म्हणून प्रदेश अध्यक्ष तानावडे सांगता. 5 लाख वांगड्याचे टार्गेट प्रधानमंत्री मोदीन मेंबर जावन अभियान देश पावण्यार सुरू केला. काल आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्यांनी मेंबर केले आणि खऱ्या अर्थान काल पासून या मेंबरशिप ड्रायव्हाची सुरवात झाली. 8800002024 हो नंबर जो आसा हो मिस कॉल नंबर मारून काल आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे मेंबर झाले आणि तांकां रिफर केले आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट JP नड्डाजी, आमचे राजनाथ सिंग सर, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आमचे अमित भाई शाहजी हे मेंबर झाले. आणि देशभरा भितर काल आम्ही त्या वेळाचेर राती तांचो रिपोर्ट आयलो, त्या वेळाचेर देशभरा भितर केवळ 4 तासां भितर 31 लाख लोकांनी मिस कॉल मारलो. गोंयची जर विचार आम्ही केलो आसत जाल्यार गोंय धाकटें आसून सुद्धा मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें की पयले दीस आमी 50,000 करतले, पण काल ती मेंबरशिप सुरू जातना 5 नंतर सुरू जाली आणि 5 ते राती 8:20 पर्यंत गोंया भितर 31,000 लोकांनी मिस कॉल मारलो. जगात भारतीय जनता पार्टी व्हडली आसा, सगळीकडे मेंबरशीप जायत आसा आणि ज्या साऊथ इंडियेत आमी म्हणटाले की पयलीं नॉर्थ इंडियेतूच भारतीय जनता पार्टीचे आज ओडिशा सारकिल्या आमचे सरकार आयले, हो आमकां मोठो अभिमान आसा. केरळ सारकिल्या राज्यात आमी आमचो अकाउंट ओपन केलो, होय भारतीय जनता पार्टीक अभिमान आसा. तामिळनाडू सारकिल्या राज्यात आमी आमची वोटिंग पर्सेंटेज वाडयली, फुडले फावटी विधानसभेत भारतीय जनता पार्टी थंयसरूय एंट्री जातली हाची आमकां खात्री आसा. म्हणून या तत्वाचेर पुराय देशभर ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीचे खूप मोठ्या प्रमाणात लोक भारतीय जनता पार्टी कडेन येत आसा. हणजुणा 7 वर्साच्या भुरग्याच्या मरणाक कारण थारिल्ल्या पिटबुल सुणो निमाणो सोंपलो. 31 तारखेर ताका शिवोलेच्या वेलफेअर फॉर एनिमल्स इन गोवा कडेन दवरिल्लो. ताचो धनी अब्दुल ख्वाजा पुलिसांच्या ताब्यांत आशिल्ल्यान ताका सांबाळपी कोण ना म्हणून पुलिसांनी ताची वेवस्था शिवोले केल्ली.
गोंयांत सध्या कांय जाण मुद्दाम कोंकणी मराठीचो वाद वाडोवपाक सोदतात. ताका लागून मुख्यमंत्र्यान राजभास कायद्यांत कसलोच बदल करचो न्ही म्हणून मराठी अकादमीच्या अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सामंताची मागणी. सामंतांनी अकादमीच्या कार्यकारिणीन मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिलें. मुख्यमंत्र्यांना आम्ही विनंती केली की गोव्यामध्ये राजभाषा कायद्यामध्ये मराठीचं जे स्थान आहे सहभाषेचं, त्या संदर्भात सरकारनं कोणताही बदल करू नये. आणि सध्या जे तापलेलं वातावरण आहे, अनेक जण ते कलुषित करत आहे, गोव्यामध्ये भाषामध्ये वाद चाललेला आहे, माणसे एकमेकापासून तुटत आहेत. तर हे सगळं थांबण्यासाठी आम्ही त्यांना विनंती केली की तुम्ही आश्वासन द्या. तर मला खूप आनंद वाटतो की मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला आत्ताच सांगितलं की गोव्याच्या राजभाषा कायद्यामध्ये कोणताही बदल यापुढे होणार नाही. तेव्हा आम्ही सगळे गोवा मराठी अकादमी आणि इतर सगळे मराठी प्रेमी, आमची सगळे केंद्र आहेत ते, त्यांच्या वतीनं माननीय प्रमोदजी सावंत यांचं अभिनंदन करतो. आणि यापुढे हा भाषावाद पूर्णपणे थांबवून दोन्ही भाषांना त्यांनी उत्तेजन द्यावं आणि विशेषतः मराठीचं गोव्यामधलं जे काही स्थान आहे ते अबाधित राहून मराठी इथं रुजवण्याची आणि इथं वाढवण्याची आम्हा सगळ्यांना संधी मिळावी, सेवा करण्याची. मला खूप बरं वाटतंय. पुन्हा एकदा मी मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करतो. शिकेरी दर्यादेगेर सकाळीं मनशाची कवटी दिसली. थंय वावुरपी लायफ गार्डांनी कवटी दिसना फुडें प्रकार पुलिशेच्या कानार घालो. कळंगूट पुलीस कवटी ताब्यात घेवन तपासाक लागले. कवटी उदकाच्या नेटार व्हांवून आयला आसूंये म्हणून अदमास केस कळंगूट पुलीस कोस्टल पुलिशेक दितले. आयज सकाळी कानोळे शिकेरी हांगासर दर्याचेर एक कल व्हांवून येतना थंयचे जे हे आसले लोकल जाल्ले तेंच्यांनी पळयली. तेंच्यांनी पळयतात जे कलंगूटचे पुलीस आहा तेंकां सांगलें. कलंगूट पुलीस ऑन द स्पॉट पावन जो कल आहा तो ताब्यान घेतलो आनी जेंसीन धाडिल्लो आसा. आनी मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे ही जी केस आहा ती कलंगूट पुलीस जे कोस्टल पुलीस आहा तेंकां दितली. आनी आमकां अशी म्हायती मेळ्ळ्या हो कल आहा तो एक बायलेचो. फुडले हेज्यावर आमकां कितें म्हायती मेळटा हेजेर आमी समजत तुमचे कडेन पावतले. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकार. राज्यांत पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको फाटली कारणां तपासूंक येणावळ खात्यान कमिटी नेमल्या. दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांच्या फुडारपणात कमिट्यो अभ्यास करून पालसणां कोसळपा फाटली कारणां आनी ताचेर 3 म्हयन्यां भितर उपाय सुचयतले. चेअरमॅन 5 वांगडी आनी वांगडी सचीव आनी तांकां मजतीक जाणकार मेंबर आसतले. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कामुर्ले एका मुळाव्या शाळेत 4थीच्या विद्यार्थ्यांक मारबडे केल्या प्रकरणात कोलवाळ पुलिसांनी 2 शिक्षकां आड कागाळ नोंद केल्या. सोमारा ही घडणूक घडिल्ली. पुस्तकाची पानां पिनली म्हणून विद्यार्थ्यांक पट्टीन बरोच बडयला म्हणून पालकांची कागाळ. म्हजें नांव काशीबाई सोलंकर. नातवाक मारला कितें 5 पेजी पिल्ल्या म्हणून मारला म्हणटात. आतां पेजी पिल्ल्या आनी मागीर तकली शिकयल्या अशी धरल्या तकली मारता कित्याक मारले. आतां येदो व्हडलो पोर म्हणटा नाजाल्लो गेला कोण आसतलो बाबा कोण दितलो आमकां 9 वर्सां. तेका ते इस्कॉलाक गेलो तो सकाळी. इस्कॉलाक गेलो जाल्यार तेणें कितें सांगलें एसेंब्ली बी जाली आनी तो असो रावलो तकली घेवन. बाईन कितें जालें ना काय ना म्हाजो बापूय कितको म्हाज्या खातीर त्रास काडटा तुका खबर आहा बाई दिसताली. बाईन मागीर खंयचो बूक पळयलो आनी म्हणलें खंय कितें तुवें पेजी कित्याक पिजल्या. तर पेजी पिजल्या कित्याक काय म्हटलो खा आनी ताका पट्टी घेवन मारीत रावली. मारले आनी मागीर ताका खंय असो गालद्यांक धरलो आनी बोर्डा कडेन येयलो. पांयार बियार ताका सगळे दाग आहा. आमकां काय खबर ना न्हू. 10:30 तांकां बापायक फोन केलो बाई आपूण मातसो ताका मारला म्हणटाले.
तो समजलो मारला जाल्यार मातसो बडगेन मारला, रितीक मारला काय नजो म्हणून बरें आमकां काय खबर ना न्हू ती. मागीर परत 1:30 सुमार तांकां हाडूंक वयता न्हू, तो वयता जाल्यार आमचो भावोजी वयता तो वचोंक ना म्हणून फोन केलो खंय 1:30 सुमार, बाई व्हरोन येवंक ना ताका, तरी येतलो भावोजी म्हणल्यार मातसो आपण ताका सुबेज मारला म्हणल्यार आसूं काय नजो म्हणून मग काय नजो म्हटल्यार आनी मागीर तो परत घरा कडेन ताका हाडलो न्हू, देवयलो येयलो आमी ताका पळयलो गेलो हांगा येयलो मागीर हांगा जेयलो बियलो मागीर चड भाव येयलो म्हजो तेणें पळयलो ताका बरो मारला मरे म्हटलो. मागीर ही रडोंक लागली हांव येयलें थंयसून सकयलसून मागीर कितें जालें आई पळय म्हणल्यार ताका कसो पळय जाल्यार सगळो ताका हातीक सगळो तांबडो सोरला. टिचरान स्टुडंटांक हें केलो गव्हर्नमेंट हायस्कूल प्रायवेट ती तेजेर एक्शन तांच्या कडल्यान कंप्लेन येयला जे रितसर कितें एक्शन जावपाक जाय ती जातली. फाल्यां ऑलरेडी जालें. मुख्यमंत्र्याचो ओएसडी बीजेपीचो कार्यकर्तो आत्माराम बर्वेक राज्य माहिती अधिकारी नेमला म्हणून काँग्रेसीन हरकत घेवंक इशू केला. ओएसडी आसतना नेमणूक सारकी न्ही, सुनील कवठणकराचो आर्ग्युमेंट. मुख्यमंत्री म्हणटा माहिती आनी प्रसिद्धी अधिकाऱ्याच्या पदाक थारायिल्ल्या नेमांक धरून नेमणूक. चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर स्टेटाचो आनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर अपॉयंट करपाचो जो स्टेप घेतला तातून एक सामकी शॉकिंग गजाल आमचे जी नजरेक आयली ती म्हणल्यार स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर अपॉयंट केलो आत्माराम बर्वे. आत्माराम बर्वे हो बीजेपीचो एक्टीव मेंबर. आत्माराम बर्वे हो जेन्ना हांव नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाचो प्रेसिडेंट आसलो आनी ताचे पयलीं सुद्दां जेन्ना युथ काँग्रेसीन आसलो आनी आमी स्टुडंट्स युनियन करताले जेन्ना आमी युनिव्हर्सिटी इलेक्शन्स करताले तेन्नाच्यान तो बीजेपीचो कार्यकर्ता, तो RSSचो कार्यकर्तो आनी तो एक्टीव बीजेपीचो मेंबर. आनी हाज्याकून वयर म्हणल्यार तो टील रिसंटली तो मुख्यमंत्र्याचो ओएसडी आसलो. ही वॉज द ओएसडी टू द चीफ मिनिस्टर. आतां म्हाका एक गजाल कळना की RTI एक्ट जेन्ना क्लियरली मेन्शन करता that the state information commissioner or the chief information commissioner who are appellate authorities should not be politically connected जाल्यार आत्माराम बर्वेक कसो अपॉयंट केलो. आनी सगळ्यान म्हाका दिसता इन्सल्ट टू द इंजुरी म्हणटा तशी बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडेन एक पोस्ट घाला, आय कॉंग्रेच्युलेट आत्माराम बर्वे ग्रासरूट बीजेपी वर्कर टू बी अपॉइंटेड एज अ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हणून. इट इज वायटल टू एन्श्युअर द ट्रान्सपरन्सी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट. जाल्यार आत्माराम बर्वे जो पयर पर्यंत मुख्यमंत्र्याचो ओएसडी आसलो तो कशी ट्रान्सपरन्सी दितलो. फाल्यां जर आमी चीफ मिनिस्टराच्या कार्यकाळांतलो भ्रष्टाचार कितें उघड करपाक जर RTI घाली इन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जे टायमार आत्माराम बर्वेनूय थंय काम केल्लें आनी जर आमकां इन्फॉर्मेशन डिनाय केलें म्हणून आमकां अपिलान जर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनरा कडेन वचचो पडलो जो आत्माराम बर्वे आसा, आत्माराम बर्वे आपल्याच अगेन्स्ट इन्फॉर्मेशन दितलो आमकां. मजगती मुख्यमंत्री म्हणटा नेमाक धरून नेमणूक जाल्या. इन्फॉर्मेशन कमिशनाचे क्रायटेरिया पळयात. क्रायटेरिया कितें आसा? क्रायटेरिया क्लियर आसा. ओके, ताका पोस्ट ग्रॅज्युएट जाय, पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन काम केल्लो जाल्यार त्या क्रायटेरियान जो कोणी एप्लाय करता ती 3 जाणांची कमिटी आहा ताका सिलेक्ट करता. अशें कशें आहा? प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी चेतन गावस. दिवचले कुडचेरीची सुवात गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाची. थंयचे बेकायदेशीर चिरे खणीचेर खण खात्यान हे आदी कारवाय केल्या. बेकायदेशीर खणीच्या मालकांचेर FIRूय जाला. मात आतां वेस्ट मॅनेजमेंटान असल्या गजालींचेर नजर दवरूंक सेक्युरिटी गार्ड दवरपाचो खण संचालक नारायण गाड उलयला. कुडचिरांच्या केसीन आमी रेडय मारिल्ली हाचे पयलीं, ताजेर FIRय घाला आनी ताज्या नंतर कुडचऱ्यात अशें न्ही, आमी तुमी फाटल्या दिसांनी पळयला आसतलें आमी रेड मारीत आसा खंय ना खंय. सो त्यामुळे आता ती कुडचिऱ्याची जमीन जी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाक दिल्या. सो हांवें गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाक लेटरूय बरयला की तुमी एक थंय सेक्युरिटी दवरा. बांदोडकर मेमोरियल फुटबॉल ट्रॉफीत FC गोवा फायनलीत. डिफेन्सिया व्हाय जस्टिसा आड जाल्ले सेमीफायनलीत FC गोवान एका गोलान जैत जोडले. फायनल 6 सप्टेंबराक. कला अकादमीत इंडिया इंटरनॅशनल एक्सपो भरला. ट्रिनिटी ग्रुप ऑफ कंपनीचो एक्सपो 3, 4, 5 सप्टेंबर असो 3 दीस चलतलो. उक्तावण केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान केले. ह्या मल्टी प्रॉडक्ट प्रदर्शन आनी सेलाट, ट्रॅव्हल टुरिझम, एग्रो फूड्स, होममेड सोलर एनर्जी तशेंच आयुष नॅचरल प्रॉडक्ट्स आसात. We are here for 3 days, today, tomorrow and day after tomorrow. 3rd, 4th, 5th of September.
from 11 a.m. to 7 p.m. Entry is free for anybody who comes from the public, and they can come and take benefit. There are hundreds of products available at good discounted rates with offers and schemes for the general public in Goa. So we would like to invite all people from Goa to attend this at Kala Academy, Panjim. इंडिया इंटरनॅशनल एक्सपोचे आज हांगा येवप जालें अवॉर्ड डिस्ट्रिब्युशनाक. हांव सगळ्यांत पयलीं आमचे ट्रिनिटीचे बाब जोसेफ यांचे मना पासून अभिनंदन करता की अशे तरेचे एक्झिबिशनां करपाचें काम भरपूर ते गेली कित्येक वर्सां करतात आनी त्यामुळे व्यापार जो आसा, कॉमर्स जे आसा, जे नवीन नवीन प्रॉडक्ट तयार करतात ते सगळे सहभागी जावन देशाची आर्थिक प्रगतीक आनी बरोच ते हातभार लायतात म्हणून तांचे अभिनंदन. आज तरेतरेचे व्यवसायांतले मागीर आमचे न्यू रिन्युएबल एनर्जी आसतली, मागीर अन्य सगळे नवीन प्रॉडक्ट आसले, सगळे आज जे हे आसात ते मॅन्युफॅक्चरर आसात ते हांगा जमल्यात. मोर दॅन 100 जे व्यापारी हांगा येयल्ले आसात आनी बरे गेले हे एक्झिबिशन बरें आज चलता आनी त्यामुळे हांव गोंयान हे ते हाडल्या बद्दल बाब जोसेफाचे हांव मना पासून अभिनंदन करता आनी पब्लिकेक अपील करता की अशी जी संदी मेळटा हे सगळ्या नवीन व्यापार, नवीन प्रॉडक्ट हे सगळें पळोवपाची, त्या संदेचो तेणी ह्या एक्झिबिशनाक फायदो घेवचो हे सगळ्या कडेन मागता. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.